70 तालुक्यात जवळजवळ 500च्या वयर पॉझिटिव्ह पेशंट असतात आणि एव्हरी डे जवळजवळ 100 पेशंट न्यू पॉझिटिव्ह पेशंट मिळत असतात आणि हीच गजाल लक्षात घेऊन 70 तालुक्याचे सगळे पंचायती सेल्फ लॉकडाऊन घेत असतात. तसेच वाळपय म्युन्सिपाल्टीन आयच्यान फुडें 15 दीस जवळजवळ 20 तारखे मेरेन सेल्फ लॉकडाऊन केल्लें आसा. आणि सकाळी जी परिस्थिती पळयल्ली ती अशी असली की जरी लॉकडाऊन केलें तरी अशें दिसतालें की लॉकडाऊन करून कांयच फायदो ना, कित्याक तर लोकांचो मुवमेंट जो आसलो तो सामको एकदम नेटान आसलो. कित्याक तर सकाळी चडशे शॉप्स ओपन आसले, सांगपाचें म्हटल्यार ग्रोसरीज वेजिटेबल सगळेचे शॉप्स ओपन आसले, ताका लागून लोकांची एकूच गर्दी पडलेली. आणि आतां सांजच्या टायमार जर आमी हांगासर वाळपय मार्केटाची परिस्थिती पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट सगळे शॉप बंद आसा. इवन वेजिटेबल ग्रोसरीज ते सुद्दां शॉप बंद केल्ले आसात. फक्त हांगासर फार्मासीज आसात तितल्योच ओपन आसा. सकाळच्या परस आतां जर पळयत सिच्युएशन जाल्यार आतां खरेंच दिसता की लॉकडावन जाला अशें दिसता. वाळपयच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.